नामनेची गायिका आणि भारतरत्न लता मंगेशकर ही आज संवसाराक अंतरली। 92 वर्सां पिरायेच्या लता दिदीन मुंबईच्या ब्रीच कँडी हॉस्पिटलात आज निमणो स्वास घेतलो। पुराय संवसारभरांतल्यान तिका आर्गां ओंपल्यात। पळयात। फाटले कितलेशेच दिसा सावन लता मंगेशकर हॉस्पिटलांत एडमीट आसली। सगळे अवयव निकामी जाल्ल्यान तिका सकाळीं 8:15 वरांचेर मरण आयलें। लोकांक आनी मंगेशकराच्या फामिलीक तिका आर्गां ओंपपा खातीर तांची कूड मुंबईच्या शिवाजी पार्कांत दवरतले। 6:30 वरांचेर राज्य सन्माना सयत तांचेर अंत्यसंस्कार जातले। भारत सरकारान देशभर 2 दिसांचो दुखवटो जाहीर केला। देशभराच्या वेगवेगळ्या लोकांनी ट्विटराचेर आर्गां ओंपल्यांत। लता दिदी देशा भितर एक पोकळी निर्माण करून गेल्या जी केन्नाच भरूंक शकना। लोकांक आकर्षित करपी तांचो मधुर आवाजाक लागून फुडली पिढी तिका भारतीय संस्कृतायेची वळख म्हूण वळखतले अशें पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन ट्वीट करून सांगलें। तशेंच गृहमंत्री अमित शाह, काँग्रेसीचे फुडारी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत आनी हेरांनी तांकां आर्गां ओंपल्या। पळयात। लता दिदीचे मूळ घरांतल्या फामिलीन लता दिदीच्या मरणाचें दुख्ख उक्तायलां। पुराय मंगेशकर फामिलीक लता दिदीचो अभिमान आसा। लता दिदीक लागून पुराय मंगेश ही संवसारभर फामाद जाल्या अशें मंगेशकर फामिलीन म्हटलां। पळयात। आज लता दिदी गेल्यामुळे फार वाईट वाटतंय। तिने गायचं सोडलं होतं पण ती एक तिची आठवण कायम राहणार। तिच्या गाण्यातनं तिची आठवण येत राहणार मला। आणि ती कुटुंबात आमच्याच कुटुंबातली एक होती। ती गेल्यामुळे फार मोठं नुकसान झालेलं आहे। तिच्यामुळे आमच्या गावाचं जे नाव मोठं झालं होतं ती तिच्यामुळे आमच्या गावाला सगळे ओळखत होते मंगेशी। खूप बरें दिसता तिची गाणी आयकूंक मजा येताली आमकां। आता ती ना म्हटल्यार खूब वायट दिसता न्ही। एक जगप्रसिद्ध आशिल्ली सगळे लता दिदी म्हटल्यार मंगेशकर म्हटल्यार आमच्या गांवचे नांव वयर येतालें। तिच्याच फॅमिलींतली मंगेशकर फॅमिलींतली। म्हाका तिची चडशी गणपतीची आरती आवडटाली तिची आनी हे मेळे वतन के लोक ते बरे। प्रसन्न मंगेशकर। आज दुःखाची खबर जाल्या की लता दिदी आमच्या मदीं ना। तुमकां कितें तुमची फॅमिलीची मेंबर कितें अशें आमकां बी दुःख जालेंच न्ही ती ना। ताचे फाटलें आमकां कितें सांगचें मातशें? फाटल्यान म्हणजे आमकां म्हणजे आमी तेन्ना ल्हान आशिल्ले न्ही। तितलें आमकां कांय खबर ना। आतां आमची आजी जी आशिल्ली तिणी थोडीशें आमकां तितलें सांगलें तितलें आमकां लक्षांत आसा। ती हांगा म्हणजे तो बापूय बी तो दिनाराम मंगेशकर हांगा हें करतालो आनी मागीर तो नाटक कंपनीन तो हांगासरलो सोडून गेलो काय ना तो मागीर थंयच जालो पुण्या तितल्यान। आनी बाकीचे आमची जाणटी म्हणजे सगळी एकत्र रावताली तेन्ना सगळी दिनाराम मंगेशकर म्हाजी आजी पणजी ती केन्ना कशी कसलो गोंयांत प्रोग्राम आसले जाल्यार ती देवदर्शन अशें घरांत बी आयनाशिल्लें म्हणजे तिकाय तितलें म्हायती नाशिल्ली न्ही। बापान तिका म्हायती दिली ती ल्हानपणाचो तें जालें न्ही। हे मूळ घर तेंचें? हय हें मूळ घर। पयलीं हतें आशिल्लें घर तें आतां देवस्थानान मागीर तें जाय पडलें म्हणजे बिल्डींग बांदपा लागून त्यानीच मागीर आमकां तें हांगा 1973 हांगा बांदून दिलें हेजें। पूण मूळ घर तिच्याच लता मंगेशकर। आतां तिच्या आमकां सुजप देवान ड्युटी आसता आमकां। पयलीं ती हें करताली न्ही तेजो बापूय हें करताली ती सगळी आतां आमी करता पायच्यान पडटा न्ही देवा वांगडा। गोवा 365 खातीर मंगेशीच्यान कृष्णा नायक।